30 ब्रेस्तार नोव्हेंबराची 27 तारीख 2025. पहिले मसप दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसप अध्याय 6 वळ 12 तावन 28 पर्यंत. तेन्ना दारियस रायान नेमलेले अध्यक्ष आणि राजप्रतिनिधी संगता मेळून दानियेलाच्या घरा भितर सरले आणि दानियल आपल्या देवा मुखार प्रार्थना आनी विनंती करतलो तो तांकां मेळ्ळो. ते रायाशी गेले आनी राज्याजने विशीं ताणें रायाक म्हळें, राया, कोणी एक मनीस 30 दीस पर्यंत तुजे लागीं शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवाचे धोलींत उडोवंक जाय म्हणून तुवें राजाजनेर सही घाल्ली न्ही? रायान जाप दिली, रद्द करूंक जायना त्या मेदियांच्या आनी पर्सियांच्या कायद्या प्रमाणे घेतलो निर्णय थीर आसा. तेन्ना ताणें रायाक म्हळें, राया, सुदाच्या निवासितां मदलो दानियल तुजी वा तुवें सही केल्ल्या राजाजनेची पर्वा करिना आनी दिसाक 3 फावटी तो प्रार्थना करता. हें आयकून राय भोव खंतिश्ट जालो. दानियलाक सोडोवंक ताणें निश्चय केलो आनी ताका वाटावंक एक वाट सोदून काडचे खातीर 30 वडासर ताणें आपली तकली झरयली. पूण ते मनीस सगळे सांगाता मेळोन रायाशी परतून आयले. ताणें म्हळें, मेदियाच्या आनी पर्शियाच्या कायद्या प्रमाणे रायान एक फावटी राजाज्ञा वा आदेश परगट करतस तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास धर. तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताका शिवाचे धोलींत घालूंक फर्मायलें. रायान दानियेलाक म्हळें, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं. तेन्ना तांणी एक फातर हाडलो आनी तो धोलीच्या दारार दवरलो आनी दानियेला विशीं घेतिल्ल्या निर्णयात कसलीच बदलावण जायना जावच्याक रायाक फातराचेर आपली आनी आपल्या सरदारांची मोर मारली. उपरांत राय आपल्या रावळेराक गेलो आनी उपास करून ताणें रात सारली. कसलेच खाण हाडूंक ताका दिलें ना आनी न्हीद ताका पडली ना. सकाळीं फुडें दीस उदोवच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान शिवाचे धोलीशी गेलो. धोलीशी पावतस ताणें आकंतान बरोवन बोब मारली, दानियल, जिव्या देवाच्या सेवका, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय त्या देवाच्यान तुका शिवाच्या पासांतलो निवारूंक जाला? तेन्ना दानियलान रायाक जाप दिली, राया, लांब आवक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केलीं आनी ताणें म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आसलो आनी तुजे मुखारय हांव निर्दोशी. रायाक परतो संतोश जालो आनी दानियलाक धोलींतलो भायर काडूंक ताणें फर्मायलें. दानियलाक धोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. दानियलाचेर आरोप घाल्ल्याक रायान आपोवंक धाडले आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते धोलींत घालूंक फर्मायलें. ती धोलीच्या दळाक पावच्या दिनस शिव तांच्या आंगार पडले आनी तांच्या हाडांचे कुडके गेले. उपरांत दारियुस राय आख्ख्या संवसाराच्या सगळ्या भासांच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरय लागलो, परिपूर्ण शांती तुमचे सवे आसूं. ही म्हजी आज्ञा. म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकांन दानियलाच्या देवा मुखार थरथरूंक जाय आनी भियोंक जाय, कित्याक तो जिवंत देव, सासणाक तो जियेता. ताच्या राज्याचो केदींच नास जावचो ना आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता. सरकार आनी पृथ्वेर तो खुणां आनी आजापां करता, कित्याक ताणें दानियलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक दानियल 3 68 74 पर्यंत. श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाखाणा,
ससनाच्या ससनाक. धोवा आनी करया थेंब्यानो तुमी सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. हिवा आनी थंडये तुमी सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. बर्फ आनी हिमा तुमी सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. दिसानो आनी रातीनो तुमी सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. उजवाडा आनी काळोखा तुमी सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. जगल्या नाणो आनी मोडानो तुमी सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराक वाखाणून दी. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. उद्गार. alleluya alleluya. धड रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. alleluya alleluya. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 21 वळ 20 ते 28 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो. जेरुसलेमाक सैनिकांनी वेढो घाल्लो तुमी देखतना तसो विबाड लागीं पावला म्हूण जाणा जाया. ते दाळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक पळोवन धांवू. शहरा भितर आसात ते भायर धांवू. आनी नाड्यांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेलें घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. बिरमोत त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितल्यांची. गांवाचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारींक बली जातले आनी थोडे परकी देशामध्ये गुलाम जावन शिपडतले. आनी हेर जातींच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातीचे आपल्या पांया तळा मस्तितले. सुर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टीक पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांभोळ ल्हारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्यो सुलगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवन आसा ते कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशापूत परते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलेलो दिश्टीक पडटलो. सर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा कित्याक तुमची सडवण लागीं पावला म्हणून जाणा जाया. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आजकाल मनीस आपले नांव अमर उरोवच्याक साहस करता. व्हड बांदपां बांदूंक ती शाश्वत उरतली म्हूण सपन येता. ताका आपूण वाऱ्यार रावळेलां बांदून आसा म्हूण समजना म्हूण दिसता. ह्या संवसारांत कितेंच शाश्वत न्ही. आज नवें आशिल्लें फाल्यां पोरनें जाता. कितेंच उपकाराक पडना. ही सक्कड पळयतना सक्कड नश्वर म्हणून खात्री जाता. जाल्यारय मनशाचें पिशेपण, आशा, व्हडपण आनीकी सुटना. सुवार्थेंत जेरुसलेमा तसल्या महा शहराक धाड घालून नास करचे विशीं
प्रवाद करतना त्या शहराचें नश्वरपण समजता. हे सर्व घडतना सडवण्याचे येणें जातलें म्हणलो आमकां भरवसो दिता. सडवण्याचें येणें म्हळ्यार जेजूचें येणें. ताच्या येण्या वरवीं सर्वांक अमर जिवीत, भद्रती, रक्षण आनी बचावी मेळटली. पयल्या वाचपांत देवान दानियेलीक कशें राखलो म्हणल्याचो विवार आसा. दानियेलान परकी देवांक मान आनी आराधन करूंक ना. ताणें ताका शिवाचे धोलींत उडयलो. शिवानी ताका ग्रासिला म्हूण ताच्या दुस्मानांनी लेखलें. तरी दुसऱ्या दिसा सकाळीं तो जिवंत आसलो पळोवन डेरियस राय परिवर्तन जावन इस्रायलाच्या देवा हुजीर सर्वांनी मान बागयजे म्हणून हुकूम दिता. दानियेलाक देवान शिवाच्या फासांतलो बचाव केल्ले. नीज देव सुदैवांकी दुस्मानाच्या हातांतलो निवारतलो म्हणलो संदेश दिता.